गोय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान गोयात एनईपी 2020 चालीक लावपाक टप्प्याटप्प्यान सुरवात केल्या। आयज 9वेक एनईपी चालीक लावपा विशयी शिक्षण खात्याची नियाळ बसका जाली। खात्यान हे धोरण अंदूच्या शैक्षणिक वर्सा सावन चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। बसके उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली। मात वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आणि आर्ट्स हे 3 विषय ऑगस्ट म्हयन्यासावन शिकोवपाक सुरवात करतले आणि ज्या शाळांनी ह्या वोकेशनल विशयाचे शिक्षक ना ते शिक्षण खात्या वतीन नेमतले असे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी मुखार सांगले। आता मी पळोवया मुखेलमंत्र्यांनी फुडें कितें सांगले ते। एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन आणि एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसतले ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आयिल्ली। ह्या मिटींगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचे डिसिजन घेतले। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आणि आर्ट हे 3 सब्जेक्टान तो फक्त प्रश्न उरतलो ताका टीचर आनी येता। वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या 19 टीचर्स ना तो टीचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातले शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टीचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम जाता। इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टीचर जो आसा तो सब्जेक्ट वच जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनिंग दितले। आनी आर्ट टीचर जो आसा पयली जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून त्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालां। एकंदर NEP 2020 इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्ड आसल्याचो ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतला। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचो सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां वेवस्थीत दिसया हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एड्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जाली। गव्हर्मेंट हाय स्कूल, प्रायमरी स्कूल, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 टुवर्ड्स टीचर्स रिक्रुटमेंट ते फास्ट ट्रॅक करपा लायला। SCRT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपा लायला। आमचे डायट इंस्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपा लायला। ऑटोनॉमस पुस्तकान ते पोस्ट जाता तितके बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्पीड अप करप हे आमी देशान सुरवात केल्या, जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व जाले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान हो विशय रिजॉल्व केला। 11वेच्या एडमिशनाचे कन्फ्युजन आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां ऑलरेडी प्रिन्सिपल्स एका थांबून विशय रिजॉल्व करतले। प्रॉब्लेम कांयच ना। हे चुजींग ऑफ सब्जेक्ट ताका टायम टेबल एकदा सेट केलो आसत जाल्यार सब्जेक्ट चूज करपा खातीर तांकां इजी वयचें हाच्या खातीर तांकां गायड करतले। तर 2 म्हयन्या खातीर तांकां कितें जातलें म्हणजे कशें तरी तो स्टॉप आसा तेजे टर्म्स वायज स्टडी ताका तो जो आसा पळय ते मॅनेज करतले। त्या सब्जेक्टान तेजी एग्जाम घेता आसतना त्या पद्दतीन मॅनेज करता।